न्हू आमी हिंगा पत्रावळी आणि नाल्लाचे कट्टे यूज करून डेकोरेशन केल्ले आसा. पत्रावळी ना म्हटल्यार एक 1,500 पत्रावळी यूज जाले आणि 2-2,500 कट्टे यूज जाले. हे करपाक आमकां ना म्हटल्यार म्हयनो भर लागलेलो टायम. हांवें पप्पान भावान काका आनी एक आमचो काका आहा देवानंद नायक म्हणून तेणी आमकां चड हेल्प केली. हे करण्या म्हाका म्हटल्यार आमी प्लास्टीक यूज करपाचें ना अशें ठरयलेलें. ह्या फावटी इको फ्रेंडली डेकोरेशन फूल आमी केल्लेलें आसा. तितून खंय प्लास्टीक आमी यूज करूंक ना. आमी कोणा कडल्यान अशें हे केलें जमा केलें. आमी ना म्हटल्यार एक 2-3 वरां करताले. पप्पा पटू मळीक, भाव साहिल मळीक, काका प्रेमानंद मळीक आनी एक आमचो काका आहा देवानंद नायक तोय आमकां हेल्प करतालो. गेल्या वर्सा आमी सुतळीचें डेकोरेशन केलें 9 दीस. आमचे 9 दिसूय आसता 11 दिसूय आसता. हे डेकोरेशन आमकां 10 वर्सां जालीं आमी डेकोरेशन. हे डेकोरेशन पळोवपाक गोंयांतल्यानूय खूब लोक येतात तशें महाराष्ट्रांतल्यानूय लोक येतात. डिमांड करता बट केन्ना केन्ना ते पॉसिबल जायना. हे ना म्हटल्यार एक तशें आमचे वरां